बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आम्हा सर्वांक सर्गाचे दायजी जावच्याक सर्गाचे वारिसदार जावच्याक आपोवणे लाभला. हेंचे आयच्या प्रवेश गिता वेळार आमी गायलें सर्गा दायजी हांव बाळ देवाचो. आमकां सुमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें आपोवणें लाभलां. आनी जर आमी त्या सर्गराजाचे दायजी जायचे तर आमचे थंय जशें जेजू पर्वताचेर रुपांतर जालो आमचे थंय तें रुपांतर एक नवसरणी बरेंपण नवें जावं येजय. देवाच्या संबंदांत पयलें आमी वाडचें. जशें जेजू थंय मनशां सैम आनी देव सैम दोनी सांगाता आसलें तशेंच आमकांय आमचे थंय मनशां सैम खंडी जावन आसा पूण सांगात आसले देवाची कृपाय आमकां आसा. त्या कृपेन आमचे थंय आसचें तें दैवीकपण आमी सोदून काडी जाय. देवाच्या संबंदांत चडीत वाडवळ सोडून हेरांच्या सेवेंत आमचें जिवीत करची जाय. हें आयच्या पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांत हांव आमकां मेळचो संदेश. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या इश्टागतेंत देवाच्या संबंदांत वाडवळ जोडच्याक जाय आसची कृपा आमी मागया. आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते पर्यंत भेटोवचें पासत आमी आदारलेलीं सर पदकां उडासा काडया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. पदकांची दूख धरून सांगात मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनतिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. ससनाच्या देवा तुझ्या प्रितीवंत पुताक आयकून तुवें आमकां फरमायल्याय तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखा मळसो परसळ बगूंक आमा सुमेस्तांक पावय म्हण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसाप उपरांत सर्वेस्पर आब्रमाक भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो मोळपाक दीस लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत रामेज आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें हेच परी तुजी संतत जातली आब्रमान सर्वेस्पराक सत मानलो आनी हें ताणें नितीवंत म्हूण लेखून आयलें ताणें ताका म्हणलें हांव तो सर्वेस्पर तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर खालदेयाच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडलो तो तेन्ना आब्रामान विचारलें सर्वेस्परा म्हज्या देवा तूं म्हाका तुज्या दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें सर्वेस्परान जाप दिली 3 वर्सांची एक पाडी 3 वर्सांचो एक बोकडो 3 वर्सांचो एक बकरो एक कवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी आब्रामान ह्यो मोनजाती हाडल्यो त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेका फूट करून दवरलीं पूण सुकणीं ताणें कातरलीं नात गीत येवन त्या मासा कुडक्यांचेर पडले पूण आब्रामान ताका दोंडायलें दीस दरेर पडटना आब्रामाक घाट न्हीद आयली आनी तो भियान तरतरलो दीस दरेर पडून काळोख जालो तेन्ना एक दुवरतें आकटें आनी एक जळती सूट दिश्टी पडली ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली त्या दिसा सर्वेस्परान आब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हणलें तुजे संततीक हो देश हांव दितलो इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्रेटीस महान्हंय पर्यंत देवाचें उतर हें Por musos dos musotaro servis por musos dos musotaro servis por musos dos musotaro her konak have bhimzai सर्वेस परस मुझ्या जिविताचो खांबो हेर कोणाक हांवें कांपोंक जाय सर्वेस तुजेंच मुखामोर हांव सोदीत आसा सर्वेस पोरा ते म्हजे तावले पळयनाका तुज्या सक्रा रागान पयस करिनाका तुजे शिवाय म्हज्या आधाराक कोण ना सर्वेस सांव पावलून पिलिपिगरां बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो म्हजो पाटलाव करा हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतेलांची साल तुमी धरूंक शिका कारण हाचे पयलें हांवें सबार फावटी तुमकां सांगलां
आनी आतांय रडून परत्यान तेंच सांगता. जायती जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या क्रुसाचे दुस्पण जाल्ले परी चलतात. नाच तांची अंत्यवस्था म्हणयेत. तांचे पोटसूं तांचो देव. लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक. थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरेन वाट पळोवन आसा. सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करन ती आपले महिमेबरीत कुडीचे स्वरुपायक तो हाडटलो. देखून म्हज्या ती मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयता. तुमी म्हजी ददोसकाय आनी म्हजो मुकुट मोगाच्यानो सोम्या थंय तीर रावा. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरीत राया. प्रकाश भरीत कुपा तावन बापाचो ताळो आयकोन आयलो. ओ म्हज्या मोगाचो पोत, तांचे तुमी आयका. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरीत राया. Serwispor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदललें आनी ताचें वस्त्र परसळीत धवें जालें. आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले. ते मोईचे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळतले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडवळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशीं ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेंत पिकल्ले. पूण ते जागे जाताच जेजूचो वैभव आनी ताच्या सांगाता उबे आसल्या दोगांक तांणी देखलीं. ते दोग जेजूक सोडनवेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणलो, मेस्त्री, आमी हांगा आसल्लें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मुयचेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयतात म्हूण तो नेणा आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एका कुपान येवन तांचेर धांपण गेली आनी त्या कुपांत रिकताना ते भियेले. तवळ त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलोलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतस थंय जेजू एकलोच आसलो. शिवाय शिसांनी हो कूट सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगती विशांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, जर पवित्र पुस्तक आमी उगडलो आनी आमी वाचून वा आयकून आमी येदोळस जाणाव
की पवित्र पुस्तकांत पर्वताक एक व्हरतो आनी देवाच्या अनभोगाक सरी जाल्लो वा लक्ती जाल्लो जागो म्हणून विश्लेशण केल्लें जायते फावटी आमकां वाचूंक मेळटा. एक दोंगर जावन आसा सुवात देवाचो अनभोग जोडच्याक थियोफनी म्हणून आमी इंग्लिशान म्हणटा. थियोफनी म्हणजे देव आपणाकच दोंगराचेर आमकां उगडापें करता. आनी ह्याच पासत कुर्साचो सांत जोआंव कार्मेलीत सांत आपणाचो एक पुस्तक कार्मेल दोंगराची चडणी ह्या एका प्रक्रियेक तो सरी करता. कशें एक दोंगर चड जाय जाल्यार थंयसर जायती वावंट आसा, जायते कश्ट आसात. तशेंच जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून एक आत्मो जशें आमी दोंगराक चडटा तशें कश्टांनी म्हणल्यार बरी पूण तिरासणेन सोलसो तो आत्मो देवाच्या संबंधान वाडटा, देवाक लक्षिलो जाता, देवा संगी एक वाडटा म्हणून सांत जोआंव कुर्साचो सांत जोआंव आमकां शिकयता ताच्या बरपा मुखांतर. असलोच एक अनुभव आज आयच्या वांजलाच्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू आनी ताचे शिसे दोंगराक चडले. थंयसर जेजूचे देवपण शिसांक अनुभव करूंक फावो जालें. दैवीक अनुभव तांकां मेळ्ळो. जेन्ना प्राजिताचो काळ आमी आरंभ केलो सिंधीच्या बुधवारा दिसा, त्या दिसाच्या वाचपांत आमकां प्राजीत काळाचे 3 खांब्यां विशीं म्हणजे उपास, मागणें आनी दानधर्म ह्या 3 संगती विशयांत आमकां वाचूंक मेळ्ळें वा आयकूंक मेळ्ळें. आनी गेले त्या आयताराचे वांजलाचें वाचप आमी पळयलें तर थंयसर जेजून उपास करचो आनी ताच्या उपरांत जेजूक तेंते सावा येवच्या विशीं आमी आयकलें. आनी आज उपासा विशीं आयकून जावन आयच्या दिसा मागण्या विशीं आमी आयकता. जेजू आनी ताजे शिस सांगाता मागून आसात. थंयसर तो दैवीक अनुभव जेजूचें रुपांतरपण जावचें आमी पळयता. आयच्या वाचपांत आयचे वांजलाचें वाचप 3 भाग करून आमी ताजेर नियाळ करयेत. 3 भाग आसात. पयलो भाग जावन आसा पर्वताचेर चडसो. दुसरो भाग पर्वताचेर दैवीक अनुभव आनी तिसरो भाग पर्वतातावन फाटी परतवणी, पर्वतातावन देंवचें. पयल्या सुवातेर पर्वताचेर चडच्या विशीं आज आमकां कितें आयकूंक मेळटा. थंयसरी पर्वताचेर चडच्या विशीं आमकां 3 संगत्यो पळोवंक मेळटात. पयले सुवातेर जेजून ताच्या शिसांक पर्वताचेर ताच्या संगाता रावच्याक आपोवणें दिल्लें. हांगासर ह्या अनुभवांत दैवीक अनुभवांत पयले मेट करता जेजू. आयच्या पयल्या वचपांत आमी ते असलेंच एक विशय पळयता. अब्राहमाक देवान आपयलो. अब्राहमाक देवान उलो केलो आनी देवानच ताचे सॅक्रिफायस स्विकार केलें. तशेंच बायबल आमी उक्तलो, पवित्र पुस्तक आमी उक्त केलो तर परत आनी परत ह्या दैवीक अनुभवाक देवान पयल्या सुवातेर आपोवणें दिवचें. मोइजेक आपयल्लें देवान, एलियाक आपयल्लें देवान, शिसांक आपयल्लें जेजून. अशें आसता ह्या दैवीक अनुभवांत पयलें मेट काडचें आमी न्हय, बगार तें प्रेरण आमकां फावो जावचें देवा मुखांतरच. दुसऱ्यान सदावत हो दैवीक अनुभव वा उगडापण एकेका मनशाक जावचें. मोइजे एकलोच आसतना एकसूरपणान जाल्लें. एलियाकी हो अनुभव एकसूरपणान जाल्लो.
पूण आयच्या वाचपान आमी पळयलें तर खंय एकसुरपणान न्ही त्या दोंगराचेर एक समुदाय आसा. जेजू सांगता ताचे तेग शीस आसा ते. हो दैवीक अनुभव एका समुदायांत परगट जाता. तेच परी नव्या करारांत नव्या सल्ल्यांत कसलोय दैवीक अनुभव आसा तर तो एका समुदायांत परगट जाता. पेंतेकोस्त जाल्लो समुदायांत समुदाय मागण्यांत आसल्या वेळार पवित्र आत्मो विविध धर्म प्रांत्यांनी पवित्र आत्मो समुदायांत परगट जालो. तशेंच आमच्या काळार एक समुदाय जावन एका मनाची आनी एका काळजाची जावन केन्ना आमी सांगाता मेळटा सांगाता मागता तसल्या एका समुदायांत दैवीक अनुभव परगट जाता. आनी तिसऱ्या सुवातेर आमची देवाच्या आपोवण्याक आमचो पाळो आमी आमची जाप. शिसांनी जेन्ना जेजून तांकां आपयलें तांणी त्या उल्याक पाळो दिलो आनी त्या आपोवण्याक पाळो दिल्ल्या वरवीं तांकां हो दैवीक अनुभव जोडचो एक अवकाश फावो जालो. तशेंच जेन्ना देव आमकां ह्या दैवीक अनुभव जोडच्याक आपयता तेन्ना आमी सकारात्मक रितीन एक जाप दिवची भोव गरजेचें जावन आसा. आतां दुसऱ्या भागांत त्या शिसांनी त्या दोंगराचेर जोडचो तो दैवीक अनुभव हे आमी पळयता. निजाय की ते तेग शीस बागी कित्याक जेन्ना तांकां जेजूचे आपोवणें फावो जालें तांणी त्या आपोवण्याक पाळो दिलो आनी ह्याच पासत ते निर्भागी तरी तांकां हें भाग फावो जालें. कित्याक म्हळ्यार ह्या अपोस्तलांतय ह्या तेग शिसांतय उणेपण आसलें. आनी लूक आज स्पश्ट रितीन सांगता जेजून तांकां मागणें करूंक सांगाता हाडलें तरी ते न्हिदेंत पिकल्ले. ते न्हिदोन आसले. न्हिदेंत हांव जाग जातना तांणी तो दैवीक अनुभव वा जेजूचें रुपांतरपण पळयल्लें. ते निर्भागी तरी जेजू तांकां हो एक अवकाश हें एक भाग फावो करता. आनी थंयसर कितें घडटा थंयसर घडटा एक संभाशण जेजू एलिया आनी मोईचे मदें. हो संभाशण जें कितें जेजू फुडें संपूर्ण करूंक आसा त्या विशयांत थंयसर संभाशण चलतलें. जेजू कसले कश्ट सोंसच्यार आसा कशें सगळ्या मनशा कुळाक सडवण दिवच्यान आसा त्या विशीं थंयसर संभाशण चलतलें. पूण शिसांची प्रतिक्रिया कसली. शिसांची प्रतिक्रिया जावन आसली घुस्पोड आनी गोंदळाची. ते कितें पळयतात तें तांच्या समजणेचे भायर आसलें. आनी ताका प्रतिक्रिया जावन पेद्रू जें कितें उलयता तें ताका समजलें वा हेरांक समजलें कोणाकय गोत्तू ना. समजणें भायर आसली संगती. आनी त्या अनुभवांत तांकां दैवीक दर्शन वा दैवीक ताळो तांकां आयकता. पयल्या सुवातेर तें दर्शन जावन आसा एका कुपाचें. तांकां एका कुपान वेडो गेलो. कूप आमी परत एक फावटी निर्गमन पुस्तक आमी पळयलें तर देवाचें हजरपण इस्रायल परचे मदें तांणी तांबडो दर्यो उतरले उपरांत एका कुपाच्या रुपान देव तांच्या सांगाता दिसाचें आसलो. तसलेंच खूप आज हांचेर वेडो घालता. देवाचो अनुभव देवाचें हजरपण ते बघतात सांगत आसा तो ताळो ते आयकतात. देवाचो ताळो तांकां आयकूंक मेळ्ळो. एक व्हरतो दैवीक अनुभव. आतां ह्या पर्वताचेर जे कितें अनुभव जावचो आसा तोय आमचेच कुशेन जावचो न्हय बगार तो बापाच्या कुशेन जावचो. बापान कुशी वेल्ल्या वरवीं तांकां तो अनुभव जालो. तर पयल्या सुवातेर आपोवणें देवाचें हो अनुभव कृपेचो अनुभवी देवाचो. तिसरो भाग जावन आसा
दोंगरातावन देवणी दोंगरार तो अनुभव जोडून फाटी परतवणी आनी ह्या परतवण्या वेळार थंयसर आसा फकत मौन ध्यानाची सकड लक्षणां हांगासर आमकां पळोवंक मेळटात जो कोण देवाच्या अनुभवांत सडीत आनी सडीत वा गुंडायेन तो भितर सरला तसल्या मनशांतय सडावत आमकां दिसूंक येता मौनपण एक मनीस जो कोण ध्यानांत मग्न जावन आसा ताचे थंय दिसून येता मग्नपण कित्याक म्हळ्यार त्या अनुभव विवर्सूंक कसलीच उतरां आमकां मेळनात तसलो एक गुणायचो अनुभव त्या पासत मौनपणान तो अनुभव आमी जोडी जाय शिवाय तो सडीत आनी सडीत तो ताची रूस आमी भोगी जाय शिवाय उतरांनी तो वर्णन करूंक जायना शिसांतय जाल्लो हो एक अनुभव दैवीक अनुभव तांकां मौन करता हे मौनपण संवसारांतल्यान वेगळा आसार न्ही बघा रे घुसपड गोंधळामध्ये ह्या संसाराच्या जायत्या संगतीमध्ये शांत सांबाळचें शांत रावचें आनी तेंचे आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता संवसारी संगतीक संवसारांत आसां तरी त्या संगतीक लब्ध नासतना रावचें असलें एक बदलावण जर आमचें थंय जालें तर खंडीत जावन त्या दैवीक अनुभवांत त्या कृपेच्या अनुभवांत भितर सरूंक आमकां एक अवकाश खंडीत जावन फावो जातलो जें कितें रुपांतर त्या दीस त्या दोंगरार घडलें तेंचें रुपांतरपण ह्या वेदीचेर थोड्याच वेळान घडता तो उंडो आनी तो दाकांचो वायन जेजूचें मांस आनी रगत जावन तें बदलता हे वर्तें रुपांतरपण हर एका मिसा वेळार अनुभव करूंक आमकां फावो जाता हांगासर देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा कृपेचो अनुभव आमकां हर एका मिसा वेळार जाता पूण जें रुपांतरपण शिसांतय जालें तसलें रुपांतरपण आमचें थंय जाता की म्हणलें एक सवाल तो अनुभव जो शिसांक मेळ्ळो तो उरतो त्या अनुभवा मुखांतर तांचें जिवीत शांत जावंक पावलें तांच्या थंय घुसपड गोंधळ आसली कित्याक येदोळूच जेजून ताच्या कश्टा मरणा विशीं तांकां विवर दिल्लो आनी हाचे वरवीं तांचे थंय घुसपड गोंधळ आसली पूण त्या दोंगरार जाल्ल्या अनुभवा मुखांतर तांचे थंय शांती स्थापीत जाल्ली असली शांती आमच्या जिवितांत ह्या संवसारी संगती मदें घडल्या गी जर घडल्या तर आमी बागी कित्याक त्या अनुभवा मुखांतर त्या मौनपणांत आमकांय सर्गा दायजी जावचें एक अवकाश फावो जाता जे रुपांतरपण हांगासर वेदीचेर घडता तें रुपांतर जाल्ल्या जेजूक आमी सेवता आनी ताका सेविल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत तें रुपांतरपण येवंक जाय जर आमचें जिवीत आदल्याच सालीचें संवसारी संगतीक लब धरलें वोंदोवण्याक लब धरलें जावन उरलें तर आमी मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेता आसतना आनी वर्त्या वा सडीत निर्धार आनी निश्चय करणे बऱ्या रितीन पात्र घेवंक आमी प्रयत्न करचें गरजेचें जावन आसा कित्याक एवकरिस्तांत आमकां परिवर्तन जावंक जायते अवकाश जायतो अनुभव आमकां मेळटा पूण जर आमी परिवर्तन जालें ना तर आमचें तें कितेंय उणेपण आसा देखून तसलें एक उणेपण आमी पयस करूंक प्रयत्न करूंक आसा आनी हें रुपांतरपण आमकां एक बरवशाचें हातेर जावन आसा जशें जेजूचें रुपांतरपण शिसांक बरवसो दिवंक पावलें तशें ह्या वेदीचेर जावचें तें रुपांतरपण आनी जेजूक सेवल्या वरवीं आमकां जावचें तें रुपांतरपण एक दीस आमकां त्या सर्गाच्या राजाक व्हरून पावयता
म्हणलो बरोवसो आमकां दिता. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा हे पवित्र बलिदान आमी थोड्याच वेळान ह्या वेदीचेर भेटयता आसतना त्या रुपांतर जाल्ल्या जेजूक स्विकार करून आमचें रुपांतर जावच्याके आनी सर्गाचे दायजी आमी जावच्याके जाय आसचे आदार जाय आसची कृपा आमी प्रत्येक रितीन मागया. सर्व आमी उबे रावया आनी त्रिएक देवाताई आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्पदेदार बापाक सर्गांतले तुमी चार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे संभावलो ओंकार नवेतां जल्मालो पोंच पिलाता काळांत कळस असले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निगे पेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्पदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांचे मोसंबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रात्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातक्यांचे भक्षाणे कुडीची जीवनपण सासणाची जिवीत. आमेन. आमच्या सोडवणे खातीर बापान ताच्या एकल्या पुताक ह्या संवसारी आमच्या सोडवणे पासत भेटयलो आनी ताच्या पुतान आम्हा सुमेस्तांक सर्गाचे वारसदार सर्गाचे दायजी केल्यात. तर त्यास जेजू आमच्या सोडवणदारा मरिफात सर आमची मागणी देवातय आतां आमी उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पोवी सभा सोलोनवरच्या पापा साहेबाक सर गवळी बापाक याजकांक धर्मीक भावा भयणीक लायक मुखेल्यांक जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणा आनी पुनर्जन्मपणाचो मिस्तेर परगर करच्या कामांत उर्बेवंत कर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. कोविड पिडे निरोद्योग दुबळीकाय आनी इतर संकश्टांत सांपडल्या आमच्या राष्ट्राच्या लोकांक राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी भास जात कात लेखी नासतना सेवा दिशेन प्रेरीत कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थरावळ पिड्यंत गयेन दुखीन वळवळच्या सर्वांक गुण कर. तुवें तांकां दिवंक सांगतपण ताच्या काळजा मनान बरवसो आनी समाधान उदेशे कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेज कुटुंबाचो एकवट घट कर. आमच्या मायामोगाच्या आनी भावार्थी जिणे वरवीं क्रिस्ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जन्मपणाच्या मिस्तेराक आमी साक्षी जायशें कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी सर्वांनी पाताक सांडून कश्टांत सोंसणीक जावन तुका मानता तसली नवी जिणी जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौन रावया. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत कुटुंबाच्या गरजां पासत आनी समुदायाच्या गरजां पासत आमी मागया. रशिया आनी युक्रेना मदें जें झूज चलोवन आसा तातूंत बेगीनच ह्या संवसाराक शांती समाधान मेळूं. राजकीय मुखेल्यांनी एकामेकाक चर्चा करून समाधानाचे वाट सोदून काडूंक त्या मुखेल्यांक देव उसवाड फावो करूं म्हणून आमी मागया. बापा विश्वासान तुजे समोर दवरलेली ही आमची प्रार्थना तूं मानून घे. तुज्या उतराच्या बळान सदांच निर्मळ जावन तुज्या पुता जेजूचो खरेपणी पाटलाव करून जैताच्या दोंगराक पावोवंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. Gundo da cansoro arpita e bapa gunya vaina
संगी बापा समर्पिता आमकां तुका घे बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर घे बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें हांव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा जेन्ना तुवें अब्राहमा लागीं करार केलोय तेन्ना तुजे बसवणेची ताका खात्री दिवच्याक तुवें ताका मनसोतेचें बलिदान भेटोवंक लायलें. पूण सोसणाचें सूख आनी कुडी आत्म्याचें महिमेंत रुपांतर बसोवन आमचे लागीं नवो करार करच्या वेळी तुज्या विस्वासीपणाची आमकां खात्री दिवच्याक तुज्या पुताचे कुडी रक्ताचें बलिदान तूंच आमच्या हातांत घालताय. ही आमची भेटवणी माईपासान मानून घे आनी तिजे वरवीं तुज्या कराराच्या बसवणेचेर तीर विश्वास दवरूंक आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण महिमेवंत पुनर्जिवंतपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवादाच्या बरपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडें जेजून शिसांक कळोवंक दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले महिमेचो पडझळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दळबारा सांगाती प्रितू मेरतांबान आसतना तुजी कीर्ती आमी परगडता आनी तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, 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 dălbaranțo सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसारला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय, उत्सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय, उत्सर्गीन तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bewaart so gut purgatoria. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सौम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत सुजे तिचो पती, भाग्यवंत दमदुतां, आविलाची सांत तेरेस कुर्साचो सांत सुवांव जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सगळ्या उपकृतांव तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां तळणेंत पडों दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पथकांतली सुचय आनी सर आकांतांतली वाचय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मुगासो गुड जावन एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी हांव सोमेस्तांक सर्गात दायजी जावच्याक आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक आपोवणें दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. तुजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Dulo Jezu mowaluda kitlo mowali samso amche sangi bisratrawta amka sambal selaita tache bagar herkona करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटलो दैवीक मोगासो ताचे बागार हेर कोण आसा सामकून प्रीत मोग करतलो सांगात आमकां दिता वाटतो दैवीक मोगासो काकुताची केदी भोरती बीर मोती सोदर्यो तो वेची कत्म्याक पटलून श्रद्धा नाणयता बापा दिता तांकां ओपून कुर्पे शेळ्यान मेटयता आपले सत्मास तांकां कावून ताचे थंय तो एक जाता मोगाळीच्या जेजू सोम्या सासनातावन मोग करतल्या मानतावन सायबा तुजो उपकार सर्पण करताव नमस्कार जातू आमचो इच्चा
लागी सरकारी प्रार्थुया. मैमेवन बापा, ताबोर दोंगरा शिसांच्या दोळ्या मुखार रुपांतरलेले तुझ्या पुता जेसूक आमी ह्या संस्कारांत बावरतान वळखता. ताचे दैवीक चिणयेंत आमकां वांटो दिवन आमी संवसारांत आसतनाच आमच्या जिविताचें रुपांतर तूं सुरू करताय. निमाण्या दिसा तुजे बसवणे प्रमाणे आमच्यो कुडी जेजूचे वैभवी कुडी सारखे करून ताजें परजळीत मुखामळ रूप बगोवंक आनी ससनाक तुका दिन वासूंक आमकां वर म्हण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हडकार. सांज जुजे बापाक नोवेन. मागणे सांज जुजे बापा, नजरेच्या कुटुंबाच्या राखण्या तुका आमच्या ह्या कर्मेलीत कोवेंताचो पात्रोन म्हण आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं. हांगासर भायर भितर वेतेल्यांची मेटां तूं सांबाळय. जशें नजरेच्या तुज्या कुटुंबांत घडलें तशें आमच्याय कुटुंबांनी क्रिस्ताक मोगाचो जागो दिवन आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडान वडील आनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोना आनी वावरड्यांच्या शरोती तुजे जतने काल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळाबरीत कर. तुजे सरशीं आसलीं आयिल्लीं आनी तुजे लागीं मागल्लें मेळनासतना कोणी पाटी वचोंक नात म्हणल्यार आविलाच्या सांतेरजाच्या उतरांनी प्रेरण जोडून आमची सर्व तेसांवां आनी मागणी तुज्या हातांत ओपून दिता. हांव मौन रव्या आनी आमचे कुटुंबाचे आनी आमचे वैयक्तीक गरजो जुजे बापा मुखांत देवा बापा थंय आमी उबारया. तुजे विनवणेन ही आमची मागणी जेजू क्रिस्ता मुखांत आमकां फावो कर. आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन मुरले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशीचें जेसू. भगवान मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेसूच्या पाक्या उसवणेच्या मोगान सगळे लागच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे लागच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देवकाळचा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देवकाळचा
देवा आमकां भाग्यवान कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.